नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमदी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. दोनापावलच्या हवाई दर्यादेगेर जीएमसीच्या इंटर्न दोतोराचो सापडली कूड. भलायकी मंत्र्यान दिल्यात चवकशेचे आदेश. मडगांवां खारेबांद रस्त्यावयल्या हॉटेल हंस कॅफेक लागलो उजो पालपी दळान उजो हाडलो नियंत्रणात. सुदैवान टळी जिवितहानी. बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमाव आनी ताची धूव अलंकान घेतली. काँग्रेसीचे केंद्रीय फुडारी मल्लिकार्जुन खरगेची भेट. राजकीय चर्चेक आयला उधाण. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टराक मेळून गोंयांतल्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचेर केली चर्चा. केरळच्या 28 पर्यटकांक फूड पॉयझनिंग जाल्ल्यान दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत केले दाखल. पोरणे गोंयच्या एका रेस्टॉरंटात जेवण जेवले उपरांत पर्यटक पडले दुयेंत. चडशा पर्यटकांक दिला डिस्चार्ज. सॅम्युअल ब्रागांचा प्रकरणात गोंय मानवाधिकार आयोगान स्वता सुमोटो केलो दाखल. मुख्य सचिव, गृह सचिव, उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक आनी म्हापसा पुलीस निरीक्षकाक नोटीस जारी करून 17 जुना पयलीं मागयलो अहवाल. आता पळयात खबरो विस्तारान. दोनापावला वाठारांतल्या हवाई दर्यादेगेर इंटर्न दोतोर गौरी नारायण हिची कूड दुबावीत अवस्थेत सापडली. पणजे पुलिसांनी कूड ताब्यात घेवन पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत धाडल्या. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टावयल्यान मरणा फाटलें कारण कळटलें. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या प्रकरणाची चवकशी करपाचे आदेश दिल्यात. तिच्या कुडीचेर जीएमसी इंटर्नाचो युनिफॉर्म आशिल्ल्यान मरणाविशीं दुबाव निर्माण जाला. तिणें आत्महत्या केली की तिचो खून जालो हाचो तपास पुलीस करतात. मडगांवां खारेबांद रस्त्यावयल्या हॉटेल हंसाक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो पालपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. मात उजो कसो लागलो हाची म्हायती मेळूंक ना. सुदैवान जिवितहानी टळी. पैसे जाल्ले काय समजना कोण भितरले ते सरकाराचे कितें जाणा कितें जालां लायटीचे पण वाद पेटयल्ले देवाची पूण हॉटेल चालू आसले चालू आसा तो बेगीन 7 बंद करता 7 बंद करावता फाटल्यान ते कोणी कितें काय समजना मातशें पेटयले इलेक्ट्रीक जेन्ना ते हें आसलें ते सॉकेट हाडलें हाय एजंट पावला तो थिंगा सकल आनी हूंय सकल थिंगा रावन तो फ्लोकेट जाला थिंगा कितें दवरला पेपर आनी कितें ते हें दवरले आसा ताका लागून तो सकल दिसतो आनी सगळ्या ते डोळे चड जावन इतलो लागलो इलेक्ट्रीक हें लागला म्हणून तो फ्लोर उठलो वयर 1946 हॉटेला लागलो हॉटेल नारेबांद म्हणून जनावली रोड ओके ऑपोजीट ताकोडे ऑपरेटिंग हें आसा शॉप आसा हंस काफे म्हणून तुमी चोयल्यार तेणी हंस काफे म्हणून तेंचें धाकटें हॉटेल तें जेन्ना आमी येयले तेन्ना तेणी ते सांगता हें बंद आशिल्लें तेणी ओपन केलें म्हणून म्हाका सांगलां म्हणटा म्हाका उलोवपाक सांगलें सो इमिडिएटली ओपन करून भितर चोयल्यार सकयल किचन अशें आपलें किचन थिंगा उतरलो एलपीजी बीन आहलो एलपीजी तेंची भितर काडून दवरले बंद जालें की इलेक्ट्रीक सॉकेट हांव व्हडलें थिंगा आनी सकयल तेणी कितें वाट लायलेली कितें म्हणटा तो तितलो तो उजो लागलो आनी मातशें सगळें ब्लॅक आउट लागींचें कितें आशिल्लें प्लास्टीक इलेक्ट्रीक हें तेजेर उजो लागलो आनी कांय नॉट तेजेर आसो म्हणून आनी वयर मातशें धुंवर येयला ते रस्ते रिक्षा तेजेर आनी नळे हेजे नळ्याची ती हेजे
तो कितलो हें जाल्लें आहा आनी तो मेजर ताका हें जावंक ना आतां हें जें लिहून आतां तो उजो पालयला उजो आशिल्लो मेट्टालो ताका मेजर ते प्लायवूड हेजें आशिल्लें सो ताका पेट घेतालो वयर तेन्नाच आमी पावले टायमार पावले म्हणून तो उजो सगळें कांठेर पडून जालो इमिजिएटली लागीं लागीं बरो आहा तातूंतच ते स्ट्रक्चर. चर्चिल आलेमांव हांकां काँग्रेसीत बेगीन प्रवेश जायत असो दिसता. चर्चिलाक परतून आमदार जावपाची इत्सा आसा. गिरीश चोडणकर काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष जाले उपरांत चर्चिला सयत ताची चली वालंकान गिरीशाची भेट घेतिल्ली. बुधवारा जाल्यार दिल्लीत वचून चर्चिल आनी ताच्या चलयेन चक्क काँग्रेसीचो केंद्रीय फुडारी मल्लिकार्जुन खरगेची भेट घेतली. चर्चिल आनी वालंका हांणी खरगेची भेट घेतिल्ल्यान काँग्रेस फुडाऱ्यां मदीं आरती परती चर्चा सुरू आसा. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टराक मेळून गोंयांतल्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचेर चर्चा केली. राज्यात चालू आशिल्ल्या वीज प्रसारण प्रकल्पांचो नियाळ, आरडीएसएस येवजणे खाला कामां आनी शारी आव्हान निधी संबंदीत महत्वाच्या प्रस्नांचेर हे बसकेत सविस्तर चर्चा जाल्या अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. राज्याची शार उदरगत आनी मुळावी बांदावळ घटमूट करपाचे नदरेन ही बसका महत्वाची आसा. केरळाच्या 28 पर्यटकांक फूड पॉयझनिंग जाल्ल्यान मंगळारा उसरा राती तांकां दक्षिण गोंयच्या जिल्हा हॉस्पिटलांत दाखल केले. पोरणे गोंय हांगासरल्या एका रेस्टॉरंटात जेवण जेवल्या उपरांत ते पर्यटक दुयेंत पडले अशें कळटा. रातच्या सुमार 11:15 वरांचेर तांकां कॅज्युअल्टी वॉर्डात दाखल करून तांचेर उपचार केले. उपचारा उपरांत तांची स्थिती सुदारिल्ल्यान चडशा पर्यटकांक डिस्चार्ज दिलो. At night, say at around 11 o'clock, we had a mass casualty of food poisoning. There were some patients who were from Kerala. They had come as tourists here, and 28 of them allegedly had food poisoning. So 28 people came. The first patient came at around, you can say 10:50. And then last patient came at around 1:30. Of those 28 people, 25 were okay. We gave them the first aid treatment, we gave them the necessary advices, and we discharged them. We sent them home. But 3 of them, 2 in the female ward and 1 in the pediatric ward, we admitted them because they needed some saline and other treatment. But they were also apparently all right, and they went against medical advice. Usually what we do is, if such people come, we keep them for observation for 24 hours. But being from other state, maybe, they prefer to go home or maybe their hotel, whatever. So they left, say, around 2:30 a.m. But overall, there weren't any fatalities, and it was told by them, the history was revealed that they had food somewhere in Old Goa, and tentatively after that, many of them had food poisoning, and they had vomiting, pain in the abdomen, and all sorts of things. But so far, so good. They took the treatment and they went home. म्हापशेच्या सॅम्युअल ब्रॅगांचा प्रकरणात गोंय मानवी हक्क आयोगान स्वता सुमोटो दाखल केला. दिसाळ्यांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण गोंय मानवी हक्क आयोगान ह्या प्रकरणाची गंभीरतायेन दखल घेवन मुखेल सचिव, गृह सचिव, उत्तर गोंय पोलीस अधीक्षक आनी म्हापसा पोलीस निरीक्षकाक नोटीस जारी केल्या. तशेंच संबंधित अधिकाऱ्यांक ह्या विशींचो अहवाल सादर करून 17 जून 2026 ह्या दिसा आयोगा मुखार हजर रावपाचो निर्देश दिला.
काणकोण भलायकी केंद्रात फाटल्या 6 म्हयन्यांत डायलिसिसाच्या दुयेंतींचो आंकडो 99 वयल्यान 114 पाविल्ल्यान व्हडलो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा. तशेंच ह्या काळात किडनी संबंधित 12 दुयेंतींक मरण आयलां. हे फाटभुंयेर ह्या वाडट्या दुयेंतींच्या संख्ये फाटलें अचूक कारण सोदून काडपा खातीर खोलायेन संशोधन करप गरजेचें आसा. आनी काणकोणांत वेगळो किडनी केअर युनिट सुरू करचो अशी मागणी थळावे शुभम कोमरपंत आनी सुनय कोमरपंतान केल्या. आमी गेल्ले 6 म्हयन्यासून जेन्ना आमचो जी तुगेली रेट आहा ती तुगेली 99 म्हणटा पेशंटाची डायलिसीस तेन्ना आमी तेजेर एक रिसर्च आमचे भशेन म्हणून चालू केले. आमचे एक डॉक्टरांक मेळपाक चालू केले. तेन्ना आमकां कळून येयलें की वेगवेगळे तुगेले हितून आमचे GMC सारके हितून आमकां कळून येयलें की उदका पासून निमोनिया अजून डिटेल रिपोर्ट येवचे आहा तो उदका पासून न्ही पूण बाकी खंयच्या हेका लागून तरी आसतना तेगे कित्याक लागून जाता तेन्ना आमी डॉक्टरांक मेळ्ळे. फाल्यां एक आमची किनारपट्टी गांवांत कोस्टल बेल्टान आनी आमची इंटिरियर विलेज ह्या 2 भागाच्यान तुगेले खूब हें जाल्लें. आमकां जाणून येयलां की आमी गोंयान भितर 2nd नंबराचेर आहा. 1st नंबराचेर आमचे सांग्या हितून किडनी पेशंट्स खूब आहा म्हणून. जाल्यार आमी एक डॉक्टराक जेन्ना मेळ्ळे डॉक्टराक आमी इतलेंच म्हणलें की ते कित्याक लागून वाडटा हेजेर नियंत्रण कशें येवप. जाल्यार हितून एक आमी रिसर्च जावची. कित्याक पयलीं आमचे एक पयलीं दिल्लीसान एक टीम येयली तितून तुगेले मोबायल तेंची हें केली आनी आमी सगळे रिसर्च करपाक पावले पूण खंयचें कांयच ना. तितून एक इन्क्वायरी करपाक जाय कित्याक खंयची ह्या एरियेन कित्याक जाता कशें जाता हेजेर कंट्रोल हाडचो. नाल्यार फक्त आमी इलेक्शन येवजली की ना तुगेले हेजेर आमची किडनी पेशंट्स आहा आमी हें करतले तें करतले ह्यो गजाली नाका. हेतून आमचें दुर्लक्ष जाता. आमी जेन्ना पेशंटाक मेळपाक येता पेशंटाचो एकच डिमांड आहा की एक नेफ्रोलॉजी डॉक्टर आसचो एक सेपरेट किडनी युनिट आसचो. त्या हेतून आमकां तांकां खंय त्रास जावचो ना म्हणटकीर तो विशय आमी तांकां घेवन आमी मुखार व्हरतले. सांग्यार काणकोणा परस चड पेशंट जाला आनी थंय तर किनारपट्टी ना तर आमचे आदिवासी भाऊच जाल्ले आसा. तर वेगवेगळे रिजन आमी विचारले तेतून म्हणपाक की एकादे जमनीपणां पिकयल्ली जे आमचे हे आसता तेतून मिनरल्स चड आसले कारणान जावपाक शकता. तशेंच आमचो एक रिसर्चर म्हणजे आदिवासी समाजाचे रिसर्च करपी अभ्यासक आमचो वांगडी देविदास गांवकर हाणें सांगल्या प्रमाण आमकां कळ्ळें की आदिवासी समाज जो आसा ते प्रत्येक गजाल प्रिजर्व करून म्हणजे पिकल आमी जे म्हणटा जे ताका आमी खळान घालप म्हणटा तवशी मागीर किल्ल माडयो तोरां बिमलां लिंबू मिरसांगो अशें खळान घालून खाता. आनी तेतून जे रॉक सॉल्ट आमी वापरता तेतून कशें आसता की ती प्युरिफायड आसना तितून खूब बाकीचे मिनरल आसता. तेजेय एखादें आमी कारण आसपाक शकता अशें आमी गृहीत धरलें आसा. सरकारान हेजेर लक्ष घालपाक जाय. फाल्यां डायलिसीस युनिट वाडोवपा परस लोक डायलिसिसाचेर पावचे न्हय म्हणून कितें तरी सरकारान प्रयत्न करपाक जाय. गोंय राज्यांत जितले किडनीचे पेशंट मेळटात त्या सगळ्यांचो हिशोब मारलो जाल्यार सुमार 60% किडनीचे पेशंट हे फक्त काणकोणाचे. आनीक परत काणकोणाच्या ह्या किडनी पेशंटाचो हिशोब मारलो जाल्यार तातूंतले सुमार 50% वयर जितले पेशंट आसा ते सगळे गांवडोंगरी आनी खोतीगांव ह्या आदिवासी भागांतले. ह्या भागांत आदिवासी खातीर जो प्रॉब्लेम आसा हो किडनीचो तो कित्याक लागून सुरू जालो काय ताचे फाटल्यान कारण कितें हाजें आजुनूय उत्तर मेळना. ह्या संदर्भान भारत सरकार आणि गोंय सरकारान हाजेर एक रिसर्च केले पूण ज्या तरेन किडनीचे प्रॉब्लेम कित्याक जाता ताची कारणां कितें हें मेळपाक जाय तें मेळ्ळेंच ना. आनी ताका लागून खरो फॅक्ट कितें आसा तो न कळ्ळ्या कारणान लोकांक कशा तरेन ह्या संबंधान जागृत रावप ह्या विशींची म्हायती ना आनी ताका लागून हो प्रॉब्लेम तसोच चालू आसा. आनी आतां जर पळयलें जाल्यार काणकोणाक हे जवळ जवळ आनीकूय 14 ते 15 पेशंट वाडला. म्हणजेच हो जर असो जर आंकडो वाडत रावलो जाल्यार येणाऱ्या काळान काणकोणाक किडनीचे जे दुयेंस आसा ते सातत्यान वाडत रावतले ताची पर्सेंटेज वाडत रावतली. दोन 2027 वर्सा जावपी वेंचणुकेचे फाटभुंयेर काँग्रेसी वांगडा युती करपा विशीं कांयच निर्णय जावंक ना. गोवा फॉरवर्ड पक्षाची भाजपा कडेन युती जातली वा भाजपान येतलो अशें भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी केल्ले दावे पुरायपणान चुकीचे आनी दिशाभूल करपी आसा. विरोधी पक्षां मदीं फूट घालपाचो यत्न सुरू आसा असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला.
गोवा फॉरवर्ड पक्ष येवपी वेंचणुके खातीर युती विशीं फावो त्या वेळार निर्णय घेतले. सध्या निमाणो निर्णय जावंक नाशिल्ल्यान फटीच्या वावडीचेर कोणेच विश्वास दवरचो न्हय अशें आवाहन ह्या वेळार विजयान केलां. काँग्रेसी बरोबर 2027 हो फुडले असेंब्ली इलेक्शनाक गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे अलायन्स गॅरंटेड ना इतलेच हांवें स्टेटमेंट काडलो. बीजेपीन जॉईन जावपाचें वा बीजेपी कडेन अलायन्स करपाचो प्रश्नूच येना. बीजेपीचे सगळ्यात व्हडलो कट्टर विरोधक म्हणटा हांव आहा. आज जे कला अकादमी बंद पडल्या ते एक्सपोज करपी हायकोर्टान वचून हांवें केल्लें आहा. सो दामू नायकाक सडनली स्वप्ना पडली हो स्टेटमेंट काडपाक. तूं सरप्रायज जालो ना ताचेर? तूं जाल्ला सरप्रायज? तूं सरप्रायज जालो पण हांव सरप्रायज जावं ना कित्याक हो एक जॉयंट वेंचर. ताका काडपाक लायला जो स्टेटमेंट ह्या स्टेटमेंटाचो फायदो बीजेपीक जायना. तो पळय बऱ्या भशेन असो बुरबुडून हांसून तो स्टेटमेंट जो काडला हाचो फायदो जाता सो कॉल्ड प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टीक. म्हणल्यार कितें की काँग्रेसवाल्यांनीच ताका स्टेटमेंट काडूंक लायला कित्याक तांकां एक कितें तरी वेपन मेळटलो, एक हत्यार मेळटलो आमचेर धोडावपाक, आमी बी टीम म्हणपाक. पूण गोंयकार पिशे ना. गोंयांत हे 5 वर्सांत प्रमोद सावंताची कशी फाट हांवें घेतल्या ती सगळ्यांक खबर आहा. आनी गोंयकारांक चड करून फातोर्डेकारांक ही खबर आहा की इलेक्शन येता तेन्ना बेबे कशे पावस येतकर उठतात तशे खूब तरेचे बेबे भायर सरतात. ते सगळे एक जातात आनी जॉयंट वेंचर करतात आनी हो जॉयंट वेंचराक आमी हारयतात. हो जॉयंट वेंचर आमी 3दा हॅट्रीक केल्ले आहा हारून. आनी परते तर फुडें दामू नायकाक दिसता की अशें कितें घुसपावना पूण येतलो म्हणून हांव ताका रावला. ताजे आमी कितें आहा ते ताजे आमी सारके 12 बिरेस्तार करपाक तयारी आहा. ताजे बरोबर आनी कोणूय जर आहा जाल्यार तांकांय रावल्या. गोंयकार पिशेनी आनी आमी स्वाभिमानी, आमी सेल्फ रिस्पेक्ट आशिल्ले लोक. ओगी ते बशिल्ले कडेन स्टेटमेंट काडलो आनी फायदो जालो म्हणले. आनी एक दुसरे दामू नायकान म्हणिल्लें आहा की विजयान खंय ती शेतां एक्वायर केल्ली दिगंबरान ती शेतां हांवें लोकांक शेतकऱ्यांक परती दिली ना म्हणून. ती शेतकऱ्यांक शेतां दिवपाची कॅपॅसिटी म्हाका ना कित्याक हांव एक ओपोजिशन आमदार. पूण दामू नायकाक ती आहा. दामू नायक म्हणटा सादो मनीस न्ही. दामू नायक म्हणटा प्रदेशाध्यक्ष एक पक्षाचो जो पक्ष म्हणटा आपूण लार्जस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड म्हणून. सो दामूचे मुख्यमंत्री सगळे आयकता. दामू मुख्यमंत्र्यान एक पेट्रोल पंप दिल्लो आहा विदाउट टेंडर आनी तो पेट्रोल पंप पयर पीडीएन एप्रुवलाक आयलो. नांव कितें की द बेस्ट ऑप्शन म्हणून. सो जाय जाल्यार दामू नायकाची सगळीं कामां जाता. दामूची चॅलेंज आहा लेटर बरय की ती शेतां परती दी म्हणून आनी मुखेलमंत्र्या कडेन फॉलोअप हांवूय करता. आनी दर्या तो करना जाल्यार पार्टी सोड आनी म्हजे बरोबर यो रस्त्यार या. रस्तो पॅरलायज करूया फातोर्डा, पॅरलायज करूया सालसेत आनी ती शेतां शेतकऱ्यांक दिवया. असा गट जाल्यार उलय म्हणटा. सत्तरी म्हालांतल्या जर्मे वाठारांत तळाच्या उदकात जीव सापडला. हाका लागून थळाव्या मदीं भंय निर्माण जाला. हे संबंधी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग कारवाय करून आनीक उदक दूषित जावचें न्हय म्हणून संबंधीत पायपलायनींतलें उदक काडून ती नितळ केल्या. पिवपाच्या उदकात जीव साडपाची वाळपय वाठारांतली ही तिसरी घडणूक आशिल्ल्याचें कळटा. पळयात. उदकाच्या पाणयान ह्या भांड्या लायला तेतूर आमकां ते हे मेळ्ळा. खंयच्यान येता आमकां नकळो पाणयान मेळ्ळा. तुम्ही काल सकाळी पाणी भरतल्यात नळाचे? पाणी भरताले नळां पाणी भरताले डायरेक्ट येता तो पाणयान पयलीं हे उदकान हे न्ही भरताले. मागीर ते कितें जालें ते मागीर कोणी व्हेलें? तुझं दवरलं मागीर आतां पळय पिडब्ल्यूचे वयले आनी हे घालून हेला. सध्या 2 दीस काल आमकां एक किडो मेळ्ळो तो उदकान आमच्या. तेजी आमकां सोर्स काय ते खबर ना खंयच्यान आयलो तो. सो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आमी ते फूल आमची पायपलायन ती वॉश आउट केला सध्या. आनी तेज्या उपरांत आमी आमची टाकी क्लीन केला. आमचो संप आसा तो फूल क्लोरीन वॉटर म्हणजे हाय डोसेज क्लोरीन घालून फूल क्लीन टाकी केला. आणि त्यांचे जे घरातले आम्ही जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेले तेन्ना आमकां तेंचे टाकयेन जळती एक मेळ्ळी. सो ती खंयच्यान आयली ती खबर ना. सो तेंची टाकी क्लीन नाशिल्ली ती. प्लस तेंचो मिटर आशिल्लो तेतून फूल माती आशिल्ली. ती आमी फूल मिटर धुलो बी तेतून इतली माती आसली तांकां आमी एडवायज केला तो मिटर रिप्लेस करपाचो. आनी जो आमचो न्यू जो मिटर येता तांकां फूल जाळी आसता ती तो मिटर तेंच्यांनी रिप्लेस करपाचो. आणि तांकां आमी ऑलरेडी आमी एक्सेप्ट प्रिकॉशन म्हणजे आनीक कितें ऑप्शन घेतले. आमची ज्यो
सेकंडरी टाकी आहा टँक्स आसा त्यो आमकां उदक सप्लाय करता त्या टाकयेन ते आमी फाल्यां परवा 2 दिसां भितर त्यो आमी क्लीन करून घेतले. सो अशे केन्ना केसीस परत मेळोंक जायना. सोर्स आसा आनी एक ऑप्शन सोर्स आसा आमची जी टँक आसा वॉटर टँक ती लो लेवलाक आसा लायन्स आनी आमची रोड आसा तो वयर आसा. सो चान्सीस आसा की फाटल्या 2 दिसांनी पावस पडला सो चान्सीस आसा हो पावस त्या स्लोपान उदक त्या पावसान वचून जे पंप घातलेले 2 दीस पयलीं आमी इन्स्टॉल केले ते होस ओपन आशिल्ले. सो चान्सीस आसा ते रोडान फूल तो उदक ते भितर फूल वचूं शकता एक तरी तर चान्स आसा म्हणजे. सो खंयच्यान सोर्स येता तो आमकां अजून खबर ना पूण आमी प्रिकॉशन घेतले की सगळें आमी क्लीन करून उदक घेतलें आनी तें उदक आसा आमचें तें आतां प्युअरली ड्रिंकींग आसा आनी आमी सगळे क्लोरीन टेस्ट आयज स्पेशली परत आयज आमी गेल्ले तेंच्या उदकाचो क्लोरीन टेस्ट केलो आनी ते सॅम्पल आहा ते पणजे आमी धाडून दिला टेस्टिंगेक लागून आनी आमचें उदक आसा तें फीट फॉर ड्रिंकींग आसा. सो आनी कोणी घेवपाची अशी कांय गरज ना. ही जर केसीस मेळटा ती लास्ट टायम आमची पयली केस मेळ्ळी ती फाटल्यान वाळपय म्युनिसिपालिटीन मेळिल्ली आनी जी न्यूज आयला सद्या की 2 केसीस मावशी पंचायत मेळून ती एक्चुली ना तशी एक वाळपय पंचायत आनी दुसरी आयला ती आमचे मावशी पंचायतीन ना. चिंबला वाठारांतली 71 बेकायदेशीर बोरवेल प्रकरणात उदका स्रोत खात्यान कारवाय करपाक सुरू केल्या. आता मेरेन 27 बोरवेल सील केल्या अशी माहिती संबंधीत खात्यान उच्च न्यायालयाक दिल्या. न्यायालयात सादर केल्ल्या अहवाला प्रमाण सुरवेक 22 बोरवेल सील केल्ल्यो उपरांत आनीक 5 बोरवेलांचेर कारवाय केली. मात 71 बोरवेलांतल्यान फकत 27 बोरवेलांचेर कारवाय जाल्ल्यान हेरांचो सविस्तर अहवाल न्यायालयान मागला. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 6 जुलयाक जातली. वास्कोच्या जुवारी नगरात 19 वर्सां पिरायेच्या अमृत पुंडलीक पम्मार ह्या तरणाट्याक बायत बुडून मरण आयिल्ल्याची घडणूक उजवाडाक आयल्या. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटकीच उजो पावलपी दळान घडणूक थळार वचून सोद मोहीम सुरू केली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. हमको उसने कॉल करके बोला था सर कि यहाँ पर आज स्विमिंग करने का मेरे को. हाँ. तो हमारा दोस्त ने बोल के उसको स्विमिंग नहीं आता तो हम लोग यहाँ पर आए उसको तो दोस्त ने बोलकर आए और हम लोग जब आए तभी वो कॉल पे किसी से बात कर रहा था. हम लोग तीनों लोग अंदर गए नहाने के लिए तभी वो हमारा देखकर वो भी कपड़ा काट के आया और वो रस्सी पे कॉर्नर में एक साइड में नहा रहा था. हम लोग बहुत लोग थे यहाँ पर 18-20 लोग कुछ थे. हम लोग नहा रहे थे तो वो कॉर्नर में नहा रहा था. फिर अचानक से हम लोग अंदर गए पानी के अंदर बाहर आके देखा तो वो रस्सी में नहीं था. तो हम लोग उसको बहुत ढूंढा कोशिश किया ढूंढने का पर वो नहीं मिला. फिर उसके आगे तो सबको कॉल वगैरह लगा के ये जो है ये ऐसा ही है खुला है कोई भी आता है इधर. हाँ यार कितने साल से आ रहा है? नहीं सर अभी ये सेकंड टाइम है इसमें. हाँ लेकिन बहुत लोग आता है इधर का. बहुत लोग आते हैं सर. उसका नाम क्या था? अमृत. नहीं नहाने के लिए बारिश में आता है या ऐसे भी आता है? बारिश के टाइम में ही आता है. One drowning incident has occurred today in the afternoon. One boy named Amrut Pundlik Parmar, he has drowned in this well located near Juari factory. So we have pressed into service our disaster response team comprising of fire officers, police personnel, talatis, and Drishti lifeguards, divers. We have pressed into service, and they are trying to retrieve the body. That operation is in progress. They have detected the body, which is beneath the water, and this rescue operation is in progress. So we'll be retrieving this body. How deep is the well? At approximate, it is quite deep. Approximate, it will be maybe around 50 to 60 meters, 50 to even 100 meters. We don't know. Meters. Okay. Sir, such kind of incident do happen during monsoon. Any arrangements to prevent people from venturing into such dangerous? Regarding drowning sites in Mormugao Taluka, that previously we had conducted a survey through the Talatis. Previously also drowning incidents have happened, especially in laterite quarry located in Puelim. There that quarry also we had filled in, so that drowning incident should not occur. Another thing, we had actually affixed signboards at those sites which were identified as drowning prone, flood prone and all. And we had disseminated the information to the general public. So now this well is located, I think there is some negligence involved also of the person, and will be conducting an inquiry through Thalati and also police what exactly has happened and why this drowning incident has occurred.
आरजेपी फुडारी अजय खोलकरान करिश्मा नायक हांचे आड कागाळ दाखल करून सोशल मिडिया सयत वेगवेगळ्या इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचेर आपले मॉर्फ केल्ले फोटो प्रसारीत केल्यात असो आरोप केला. ह्या कृतीचो परिणाम म्हळ्यार बदनामी, भौशीक अपमान आनी धमकावपाचो यत्न आसा असो दावो खोलकरान केला. आपूण आदिवासी समाजाचो वांगडी म्हणून आपल्याक खासा लक्ष केला अशें तांणी सांगलें. ह्या प्रकरणात एसटी आयोगा कडेन तशेंच आयटी कायदो आनी बीएनएस खाला कारवाय करपाची मागणी करून खोलकरान राज्य अनुसूचित जमाती आयोगा कडेन कागाळ दाखल केल्या. पयर आमी 8 तारखेक कंप्लेंट केल्ली. संजय नायक म्हणून तो अंडर एट्रोसिटीज आनी बीएनएस पुलीस स्टेशनाक दिल्ली आमी कंप्लेंट, आनी एक कॉपी आयज हांवें एसटी कमिशनराक दिल्ली. एसटी कमिशनर ऑलरेडी हेजे बाबतीन उलोवप जाल्ले आहा, सो तो प्रोसेस चालू जातलो. आनी आतां आमी बाकीचे ऑथॉरिटीज आहा, नॉर्थ गोवा कलेक्टरेट आनी एसपी ताका दितले आनी तेजे नंतर आयज आनी एक कंप्लेंट हांवें केला. ही कंप्लेंट आहा ती डिफरंट आसा, मात अंडर एट्रोसिटीज सेक्शन 3(1)R आनी सेक्शन 3(1)U जे आमी पयलीं केल्ले तेजे अंडर, आनी बीएनएसाचे सेक्शन 351 आनी 356 हेजे अंडर केल्ले आहा. आनी सेक्शन 66E, 67A ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एक्ट 2000 हे अंडराचेर केल्ली आहा. आतां हें सांगपाचें म्हटल्यार एक कोण तरी चेडूं आसा करिश्मा नायक म्हणून, ते मांडूर रावता आनी अशें कळोन येयला की ते जो सांतांद्रीचो आमदार आसा सुरेश बोरकर तेज्या ऑफिसान ते काम करता म्हणून. सो तेजे नांवाचेर हांवें कंप्लेंट केल्ली आहा. आनी ही कंप्लेंट हांवें पार्टी लेवलाचेर करूंक ना, परत सांगता. आयजूय हांवें कंप्लेंट आहा ती म्हाज्या प्रोफेशनल लेटरेचेर केल्ली आहा, एज अ पर्सनल आनी प्रोफेशनल कॅपेसिटीचेर. आतां जालां कितें, हे जे करिश्मा कोण तरी आहा चेडूं, तेणी आपल्या वॉट्सॅप स्टेटसाचेर एक फोटो म्हणजे सेमी नूड, आमी काल सांगले सेमी नूड एक मॉर्फ इमेज म्हणजे क्रिएट केला इमेज. आनी तितून म्हाका तेणी फूल वयलो पार्ट फूल तेणी विदाउट क्लोथ दाखयला आनी सकलो पार्ट हे विदाउट क्लोथ, आनी मदीं आहा ती पानां घातला कळ्ळें न्हू. म्हणजे सेमी नूड आनी मॉर्फ इमेज तशी केला आनी ती सर्क्युलेट बाकीचे प्लॅटफॉर्म्स आहा तेचेरूय सर्क्युलेट जाल्ली आसा. सो हांवें सांगलेलें आसा की जेणी हे वॉट्सॅपार स्टेटस दवरला हे चेडवान, म्हटल्यार तेजे कडेन हो व्हिडिओ नाजाल्यार तो इमेज तेजे कडेन आसा आनी तेणीच क्रिएट केला, नाजाल्यार तेजे कडेन हो कोणी तरी फॉरवर्ड केलो अशें हांवें सांगलेलें आसा. सो हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें, कित्याक अशें एक एसटी मेंबराचेर करूंक मेळना. आनी अशें एसटी जालेत बाकीचे कोण इंडिविज्युअल आसा पळय तेंचे अशे इमेजीस करूंक मेळना. आनी ती इमेज अजून तेजे कडेन आसतली, तेजे गॅलरीन आसतली, तेजे इलेक्ट्रॉनिक डिवायस आसतली, तेजे कंप्युटर आसतली, तो केन्नाय यूज करूंक जाता, कोणाकूय धाडपाक जाता, ते कंटिन्युअस उरतले. म्हणून हे स्ट्रिंजंट कायदे आसा सेक्शन 66E, 67 आनी 67A ऑफ आयटी एक्ट हेजे अंडर केल्ले आसा. हांव तुमकां तो फोटोय दाखयता. हो तेणी जे हे आसा म्हाजो नंबर, तेजो नंबर म्हाजे कडेन सेव आसलो. सो आनी बाकीच्यांनी म्हाका खूब जाणांनी धाडलेले की तेणी तो स्टेटस दवरला म्हणून असो, कळ्ळें न्हू. आनी तितून कळटा तुमी काय सगळे फूल सेमी एक्चुअली फूल नूडच कसो आहा तो फक्त पानां दाखयला म्हणून तुका तें मातशें दिसना. आतां असो फोटो घातला तेणी, सो कित्याक घातला तेणी आनी कोणी ताका सांगला घातला का तेणीच तो क्रिएट केला हे फायंड आउट अंडर इन्व्हेस्टिगेशन जातले. म्हाका तरी तेजो डायरेक्ट काय संबंध कित्याक करता अशें कित्याक करता हांवें तेजें कितें केलां म्हाका कांय खबर ना. कोणी ताका सांगला तेवूय म्हाका खबर, तें इन्व्हेस्टिगेशन जातलें. मात अशें जेन्ना ते करता तेन्ना एकूच ताका विचारूंक सोदता, आमी बारीक समाजाचे भुरगे आयज आमचे देवळान आमी येयल्ले, एसटी कमिशनान येयल्ले, केन्ना जेन्ना आमगेर त्रास जाता तेन्ना आमी थंयसर वयता. बारीक समाजाच्या भुरग्यांचेर तुमी अशें कित्याक करता. आनी स्पेशली जेन्ना हांव तरेतरेचे इश्यूज घेता, आमचे कॉन्स्टिट्यूशन घेता, तिसवाडी तालुक्यान घेता, बाकीचे गोंयभर घेता, तेन्ना तो टार्गेट करपाक, म्हाजी इमेज टार्निश करपाक, डॅमेज करपाक आनी असले प्रायवेसी म्हाजी हे करपाक आनी अशे सेमी न्यूड फोटोज घालपाक तुका अधिकार कोणी दिलो हें म्हाका कळना. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टराक मेळून गोंयांतल्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचेर चर्चा केली. राज्यात चालू आशिल्ल्या वीज प्रसारण प्रकल्पांचो नियाळ, RDSS येवजणेखाला कामां आनी शारी आव्हान निधी संबंधित महत्वाच्या प्रस्नांचेर हे बसकेत सविस्तर चर्चा जाल्या, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. राज्याची शार उदरगत आनी मुळावी बांदावळ घटमूट करपाचे नदरेन ही बसका महत्वाची मानता.